Pray Jesus. We'll say a small prayer before starting. Abba Father, we thank you and we praise you. Jesus, we thank you and we praise you. Holy Spirit, we thank you and praise you. Abba Father, it was not our plan to get together here. It was your plan, Lord. Lord, and your word said, Lord, in Mark 16:20, when the disciples were sharing the gospel, you were with them and you were making signs and wonders, Lord. Thank you, Lord Jesus. Same way as we share your word, Lord, you're doing the signs and wonders here, Lord. And thank you, Lord Jesus. We thank you and praise you, Holy Spirit. Without you, we can't do anything. Holy Spirit, as you were there with Jesus too during his missions, Lord, the same way you are with us right now here. And thank you, Holy Spirit, for doing these signs and wonders. Thank you taking complete control over my vocal cords. Every word that I'm going to share, let it be from you, Holy Spirit, and nothing of us. Thank you, Jesus, for doing this creative miracle. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise God. I'll give a small brief. थोडेशें हांव म्हज्या जिवितांत हांवें कितें एक्सपिरियन्स जाला तें हांव सांगता तुमकां. ओके. हांव ल्हानूच आसतना रिट्रीटाक प्रेयर सगळे हितूंक आसतालें. रिट्रीट वयतालें, प्रेयर फास्टींग म्हळ्यार ल्हानसान आमच्या मामीन आमकां हितूंक रिलिजियस प्रेयर्सांक सगल्यांक आनीक हांव सगळें करतालें फास्टींग प्रेयर्स एवरीथींग. बट देर वॉज नो अंडरस्टँडींग ऑफ द वर्ड. त्या देवाची उतराची सोजमोणी नासलोली. हांवें कितलेच फावटी बायबल वाचला. बींग रिलिजियस लायक प्रेयींग हांव वाचला पूण सोजमोणी नासली. ज्या दिसाक म्हाका सोजमोणी मेळ्ळा देवाच्या उतराची, ते भयणीन शेरोनान तुमकां सांगला मार्क 16, 17, 18, 19 वाचला न्हू ते 17. ते भयणीन सांगलोलें तें शेरोनान, सॉरी नॉट शेरोन, आयशान सांगलोलें तें. ते कितें सांगता देवाचें उतर. The word of God says in this Mark 16, 17, 18, believers are given power to perform miracles, signs and wonders. And he said, we will pray in tongues, we will drive out demons, and when we lay hands on sick, they will recover. Yes, ह्या स्क्रिप्चराची म्हाका सोजमोणी मेळ्ळा. एक पहिले वाचता मातशें मार्क 16 ना एकूच पाटी वाच. हें तर तुमकां सोजमोलें न्हू. हें जेजू पयलो स्वर्गार वयचे न्हू पयलें आमकां एक एकल्याक दिलां हें देणें. आनी तें भयणीन ऑलरेडी तुमकां एक्सप्लेन केलोलें आसा. या रीड इट. कॅन यू रीड इट? And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. या हे स्क्रिप्चराची म्हाका सोजमोणी मेळटकच आमी वयतालीं. हांव वयतालें. हांव पयलें दुबय आसतालें. दुबय आसतना आमी वयतालीं नॉन बिलिवरांक बायबल दितालीं पूण अंडरस्टँडींग ऑफ द वर्ड दिनासली. देवाचें उतर दितालें. आनी एक आहलोय आमकां कॅरिस्मॅटीक ग्रुपाक आमकां आसता न्हू. तूं प्रे करूंक वयचे पाटी कितें फास्टींग करूंक जाय तेजे बगर आमकां सांगला. जायत्या जाणांनी तूं फास्टींग केलें बगर तूं प्रे करनाकाय. ओ तुवें प्रे करून होली स्पिरिटान सांगल्यारूच तुवें वचोन तेंचेर प्रे करपाक जाय म्हण. आनी ती भिरांत आहलोली न्हू कोणाचेर हात दवरल्यार ते तुमचेर येता म्हण. सो दॅट वॉज द फियर वॉज देर. सो हें अंडरस्टँडींग मेळ्ळें. ज्या दिसाक हें अंडरस्टँडींग म्हाका मेळ्ळा खरें तुका सांगता आय स्टार्टेड लिवींग द सुपर नॅचरल लायफ. भिरांत म्हूण ती ना जाली. कित्याक जेजून हें उतर आमकां दिलां. कितें म्हणलां वी वील ड्रायव्ह ऑफ डिमन्स. आनी आमी चोयलाय डिमन्स हे गेल्ले. मागीर जायत्यो मिरेकल जाला. कॅन्सर हील जाला. जायतीं दुयेंसां हील जाल्लीं चोयल्यात. जेन्ना हें अंडरस्टँडींग वर्ड मेळटकच ताजे पयलीं आमी फकत प्रे करतालीं. प्रे करतालीं त्या मनशा पासून मागतालीं. पूण जेन्ना तांकां अंडरस्टँडींग हें उतर दिलें आमी चोयलां जायत्यो मिरेकल जाल्यात त्यो. आनी ताणें सांगलां आमी एक एकल्याक सांगलां वय काय न्हू. आमकां हें स्क्रिप्चर एक एकल्याक सांगलां. तुमी म्हणटा आतां तुमी वयतलीं. आतां त्या भयणीन तुमकां एक्सप्लेन केला. आतां कोणूय बरो ना जाल्यार तुमी वयतलीं हात दवरून प्रे करतलीं.
कोत्तोली हा तुका भावार्थ आहा न्हू भावार्थान कोत्तोली न्हू आतां ओय हा प्रेज गॉड आतां तूं कोत्तोलें कळ्ळें तुका हा पूण हे अंडरस्टँडिंग आसलेलें देवान तुका जेजून तुका ऑथॉरिटी दिला म्हणून हा प्रेज गॉड किचन दवरले दिताय काडपाक म्हाका सांग हांव काडटा जेजू मारता ते काडटा उडयता भायर प्रेज गॉड कांय जायना हा कित्याक तेणें हें उतर कितें सांगलां आमकां तूं म्हणटा देंव चार काडटलो तूं म्हणटा कितेंय वीक लागून पियेलें आमकां जाय आ नांव घेवपाक हय हय देंव चार काडटलो म्हणटा कितेंय तूं पिलें जाल्यार तुका कांयच वायट जावचें ना म्हणलां आनीक म्हणलां इवन सोरपाक दोन वयर काडटलो म्हणलां न्हू सारकें पूण आतां आमी कितें म्हणटाय तेणें म्हजेर हें केलां तेणें म्हजेर विच क्राफ्ट केला हें ते गाडयांगेर गेला आमी घेता आनी तें चिंतत रावता वय काय न्हू आ हय ताका लागून तें चिंतना आमची सांबाळूंक जाय पयलीं द थॉट्स आनी वर्ड्स जेन्ना तुका दिसता त्या मनशान तुजेर कितें केलें म्हूण स्टार्ट प्रेयींग फॉर दॅट पर्सन स्टार्ट ब्लेसिंग दॅट पर्सन सजमोली आ अंडरस्टूड ओके कित्याक आमकां जेजून हें ऑथॉरिटी दिला आनी हिंगा बरयलें ना थोड्यांकूच दिला म्हूण थोड्या ब्रदरांक प्रिस्टांक माद्रींक थोडे प्रिचरांकूच दिला न्हू एक एकल्याक आमकां दिला ही वय काय न्हू हें आतां सजमोलें न्हू हें स्क्रिप्चर्स बिकॉज जेजून स्वर्गार वयचे पयलें आमकां एक एकल्याक दिला ओके प्रे जीसस नाव can we go to Roman 10 8 9 10 11 8 no sorry Roman 10 8 9 10 11 oh yeah. But what said it? The word is me, Yeah, yeah. even in the mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with thy mouth Yes, the the Lord Jesus, and thou believe in thy heart thou believe in thy heart that God has raised him that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. thou shalt be saved. Yeah, The tenth. yeah, 10th. For With the heart man believes unto righteousness, unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. unto salvation. 11. For the scripture said, For the scripture says, whosoever believes on him shall not be ashamed. shamed. Yeah, praise Jesus. So what this scripture says, Roman 10:8. What it says? But what does it says? The word is near you. Near whom? Near you. On your lips. What is there on our lips? आमच्या तोंडार कितें आसता? तोंडार उतर आसता देवाचें? ना न्हू? सगळें कितें जाल तितलें आसता. ताणें म्हाका एश म्हणलें, म्हगे घोवान एश म्हणलें, बायलेन तेश म्हणलें, भुरग्यांनी एश केलें, शेजाऱ्यांनी एश केलें तें सगळें आसता. पूण देवाचें उतर आमच्या तोंडार आसता? तें सांगता हें देवाचें उतर सांगता तुज्या वोटांचेर म्हणटा उरूंक जाय आनी तुज्या काळजान वोटार उरलें जाता काळजानूय उरूंक जाय वय काय न्हू आ दोनूय गोडेक देवाचें उतर म्हणटा तोंडाचेर आनी काळजान आमचे चड अशें उतर बोब मारूंक जायना म्हाका जाय तितलें मागणें करपाक जाय म्हाका सोका जाय सोका करपाचें तोंडा जाय तोंडाचूच करपाचें भुरगीं म्हणटा कितें करता तूं कितें उलयता ध्याको उलयता उलयना
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. चढावतात किती हे म्हणटा हांव किती वयता कितें सांगो तुका होय ते तुगे देवा कौल रिलेशनशिप तुजे आनी देवा मोदें. प्रेज गॉड. सो इट शूड बी इन आवर लिप्स एंड इन आवर हार्ट्स. ओके, वॉट मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट इज देयर, वॉट एवर द फॅक्ट आर गोईंग, कोण दोतोरान कितें सांगतो रिपोर्ट आसतलो, वय काय न्हू, आं तो आसतलो आमच्या, आमी सगळ्यांक सांगताय जाणा दोतोरान म्हाका एश कोन्न नाका, एश केला, हें जाला तें सगळ्यांक सांगताय, वय काय न्हू. आं डॉक्टराचो रिपोर्ट आसता पूण देवाचें उतर आसता. देवाचें उतर कितें आहा तें सांगताय आमी ना न्हू. फकत दोतोराचो रिपोर्ट जाल्यार दुसऱ्यांक कसो सांगताय, देवाचें उतर कितें सांगता तें सांगतात आमी ना. सो देवाचें उतर तोंडार आनी तुज्या काळजांत आसूंक जाय. मागीर म्हणटा तें कितें आमी म्हणटाय आमी जेजूक सोत मानता सगळीं, वय काय न्हू, सगळीं जेजूक सोत मानतात न्हू, पूण देवाचें उतर कितलें उलयतात आमी, देवाच्या उतराचेर कितली आमी दुसऱ्यांक सांगतात देवान कितें केलां तें आमच्या जिवितांत. मागीर म्हणटा कितें 9th कितें म्हणटा, इफ यू कन्फेस विथ युअर लिप्स and that Jesus is the Lord and believe in your heart that God has raised him from the death, you will be saved म्हणटा. ओन्ली तूं बिलीव केल्यारूच, जेजू आहा आहा म्हण सोत मानलो म्हण जायना, तुवें बिलीव करूंक जाय. वय काय न्हू, बिलीव कोणा भाशेन, तोमासा भाशेन काय बायबल हें तोमासा दिश्टी पडल्यान जेजूक हातीक बोट घायल्यार जाल्यारूच आपूण सोत मानतो म्हणला, वय काय न्हू तोमास. आं आं तें न्हू तें बिलीव न्हू आमगेलें, आमी चोयलें जाल्यारूच आमी सोत मानतलीं म्हूण, वय काय न्हू. Okay, I'll just give my small testimony on that. Now, last month, my fingers has gone to a mixie, small mixie, and both the fingers were damaged. Okay, but praise God, now it's not there. But doctor told me it will take 15-20 days to heal your fingers. Okay, and it was a big cut. You all can see it here, and it also this nail. Okay, praise God. So doctor said more than 20 days it will. On that spot, I told my thoughts. No, I'm not going to accept your report. I'm going to accept my God's report. What he said, by his wounds you are healed. So within 5 days it was healed. I took the medicine. I took the tablets here, but what doctor's report I didn't take. I meditate on what the word of God says, and the word of God says that 1 Peter 2:24, they both explain you all. Yes or no? सांगला काय ना 1 Peter 2:24 सोजमोला काय पत्त्या सांगूंक जाय. जेजू बरो कोत्तलो, जेजू बरो कोत्तलो. देवाचें उतर कितें सांगता, तुमी ताच्या गायांनी बरी जाली म्हूण, कळ्ळें. तांणी देवाचें उतर सांगता तुमी बरी जाली म्हूण, हें तुमी मानून घेवंक जाय. हें देवाचो रिपोर्ट सांगता आनी देवाचें उतर सांगता म्हूण मानून घेवंक जाय. तें जेन्ना जातलें तेन्नाच you will be. That same moment when doctor gave me the report, I said no, I'm not accepting your, but I didn't open my mouth, but I thought my thoughts. Okay, I am म्हजे thoughts सांगले ना, I'm not going to accept doctor's report, I'm accepting my God's report. And really within 5 days it was all healed. Praise God. So there is a power when we control our thoughts. What you want. So suppose sometime आमी कितें म्हणटाय आतां बिल्स, फायनान्शियल प्रॉब्लम्स सगळ्यांक आसतात न्हू फायनान्शियल प्रॉब्लम. आमकां कितकोन बील भरतलीं, कितकोन चेड्या फी भरतलीं, कितकोन आमचे फायनान्शियल. बट when the thoughts come, you should say that. Philippians 4:19, she has explained, God will supply all our need. Will some needs म्हणला, all my needs म्हूण सांगला. all केन्ना तुवें ते थॉट्सांक सांगूंक जाय ना, गॉड विल सप्लाय ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज इन ग्लोरी क्रायस्ट जीसस. सो जेजूच्या नांवान सगळें जाता, पूण आमी भावार्थान घेवंक जाय. फकत प्रे केलें म्हूण जायना. आमी कितें म्हणटा, हांव रोजार कोत्तां, पूण देवाचें उतर आमी कितलें उजार कोत्तात आमच्या रोजारांक? उजार कोत्तात ना. फकत सांगतात एकामेकाक कितें, म्हाका हें जालां, हेणें तेशें म्हणलें, तेणें कितें केलें, हें सगळें सांगतात, पूण देवाचें उतर आमी केन्नाच उजार करना. चड करून आमी रोमन कॅथलीक उरयत नात. सारकें न्हू. आमचो बायबल आसा ऑल्टराचेर.
आनी वाचना न्हू पूण सोजमोणी ना. आनी त्या भयणीनूय सांगला जोशुआ 1:8 मेडिटेट आनी दुसऱ्या हितूंक बरयला स्टडी. आमी स्टडी हूंय कोत्तात, वाचताय बंद केलो दवरलो आनी दिसभर चिंतना कसलीं चिंतना. हेणें अशें म्हणलां तें कितें रांदूं जाय, बॉडी पेन जाता, ही सगळीं चिंतना. वय काय न्हू? सारकें न्हू? प्रेज जीसस. बिकॉज आमी देवाचें उतर उलयच ना. इवन आमच्या एक एक उतराचेर पदवी आसा. सो मागीर हिंगा कितें सांगता, बिलीव that the word is near you, in your lips, in your heart. Okay, because if you confess with your lips that Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved म्हणटा. आता भिरांत आसा, देवाचें उतर सांगता you will be saved. ओय न्हू? सो प्रेज गॉड. आनी तेंच कितें सांगता, कन्फेस म्हणटा. कन्फेस फ्रॉम युअर माउथ. आमकां कितें कन्फेशन ओन्ली कितें पातकां कन्फेशन न्हू. कन्फेशन म्हणल्यार कितें पातमाचेंच कन्फेशन करप दिसता न्हू. पूण हांगा कितें सांगता, तूं कन्फेस कर, तुज्या तोंडान उचार. आमच्या तोंडाक पदवी आसा. तुका कितें जाय तें उलय. दिश्टी पडटा तें उलय नाका, तुका कितें जाय तें. तुका कितें जाय तें उलय म्हूण सांगता देवाचें उतर. आमी कितें कोत्ताय, कितें दिश्टी पडटा तें उलयताय. वय काय न्हू? So he said, confess from your mouth and believe in your heart. So it is done. Praise Jesus. आता ते भयणीन विचारलेलें, ते म्हणलेलें न्हू, आतां टेम्पटेशन येता, देव जायते पाटी आमकां टेम्प्ट करता म्हण न्हू. टेस्टिंग टायम. ओके, प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू जेम्स 1:12, 1:12-13. Get read one James. James 1:12-13. James, check. James 1:13, sir. What? I'll just check it. Yeah. James 1:13. No? 12. Start from 12. James 1. Yeah. James 1, 12. Yeah, 12. Blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, Praise God. which the Lord has promised to him that love him. Then 13:1. Let no man say, Wait. Let no man say. Then when he is tempted, I am tempted of God. I am tempted of God. So, Admoli, God will never tempt you. Then, go ahead. For God cannot be tempted with evil. God cannot be tempted to evil. Then, Neither tempt he any man. neither he tempt any man. Go ahead. But every man is tempted Every man is tempted when he is drawn away when he is drawn away of his own lust from his own lust. and enticed. Yes. Got your answer now? Sadmole? ताका लागून तुवें येदोळ म्हणलोलें न्हू, देव टेम्प्ट कोन्ना आमकां. गॉड डोंट नीड टू टेम्प्ट अस. ओके, सो देवाक गरज ना आमकां टेम्प्ट करपाक, रॉंग कोन्न धाडून तुजें दुयेंस धाडून तुका टेम्प्ट करपाक. कळ्ळें? एंड जॉन 10:10 म्हणटा, डेवल केम टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. जीसस केम टू गिव अस द इटर्नल लायफ. ओके, प्रेज जीसस. कित्याक आमकां दिसता कितें देव आमचेर धाडटा, आमी पातकां केल्यात म्हण. नो, गॉड इज ओपनिंग his arms for us every now and then. एकूच उतर, लॉर्ड आय एम सॉरी म्हणल्यार पुरो आनी गेल्यार. यू नो, जेजू बाराबर दुसरो तो चोराक हुरसार मारलेलें नो.
दुसरो एकलो चोराक मागीर ताणें म्हणलें जेजू तूं म्हजो उगडास कर तुजे बाराबर वय काय न्हू जेजून म्हणलें ना तूं कन्फेस कोन यो तुगे पातकां सगळीं हें कर तेन्नाच तूं म्हजे बाराबर उरतलो म्हूण ही बिलीव्ड इन जीसस क्रायस्ट एंड ही सेड लॉर्ड रिमेंबर मी वय काय न्हू आ इतले देवाच्या उतराक पदवी आहा जेजू आमचो इतलो मोग कोत्ता आमी सोजमोगूच ना अजून जेजूचो मोग आतां कळ्ळें आनी क्वेश्चन आहा हिंगा वय काय न्हू आ सो तेणें ते देंवचो एका चोराक म्हणला तुवें तुगे पातकां बोगशी तूं आनी मागीर तूं म्हजे बगलो यो म्हूण ही सेड टुडे यू विल बी विथ मी इन द पॅराडायज तो जेजूच्या बाराबर गेला ओनली वी नीड टू बिलीव सोत मानूंक जाय ओनली सोत एंड दॅट फेथ कॅन मूव द माउंटन आमच्या तोंडार उतरां कितें आसात सोगलें गार्बेज वय काय न्हू एणें अशें म्हणलें तेणें अशें म्हणलें म्हगे पांय दुखता म्हगे बॉडी दुखता आनी हें सगळें नाका आसलें कित्याक आमच्या उतरांक कित्याक पदवी आसा कॅन वी गो टू जेनेसीस 1 to 3 1 to 3. या And God said, let there be light, and there was light. Yeah. God said, let there be light. Yeah. Go ahead. And God saw the light that was good. No. Start from beginning. 1. Genesis 1. 1. Yeah. In the beginning, In the beginning, God created the heavens God created the heavens and the earth. and the earth. And the earth was And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the And darkness was upon the face of the deep. Yeah. And the Spirit of God And the Spirit of God moved upon the face of the waters. and moved upon the face of the water. Then And God said, let there be light. let there be light. And there was light. And there was light. Again read the third one. God said, Let there be light. there is darkness, so I will call the light. God said that? Yeah? Huh? And God said, there is darkness, let there be light. God said that? Yeah? Read it again. What God said? And God said, let there be light. And No, let there be dark. There is darkness, let there be light. yeah, was upon the face. No. The third one, he said, what he said? There is darkness. Let there be light, not darkness. He didn't say, no? He wanted what he wanted, he spoke, right? Let there be light. And there was He said what he wanted. He didn't say, oh, darkness is there, now I have to call the light. आमी कित म्हणटाय आम सगळं डार्कनेस वयर काडटाय न्हू आ सगळं खूंय आहा तितलोय चिकोल आनी मागीर लायट मागताय वय काय न्हू आ सारकें न्हू प्रेज जीसस या सो लेट देर बी लायट म्हणलें तेणें आनी ताणें उलयलें ताका कितें जाय ती डार्कनेस आहलो फॉर्मलेस आहलें वॉयड आहलें पूण ताणें उलोवंक ना कितें कितें उलयलें ताणें ताका कितें जाय तें ओके कित्याक लागून हें तुका सांगता हांव तुमकां कित्याक देवाच्या उतराचेर आनी आमच्या उतरांचेर कित्याक पदवी आसा ती 26 वाच सेम 26 Genesis 1:26 And God said, let us make man in our image. Wait. God said, let us make man in our image. Then? After our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over all creeping things that creep upon the earth. See here what he said 26 then God said let us make. There was somebody else with God, right? Let us, let
He didn't say, no? Let us, right? Huh? Us. Yeah, us he said, no? कोणी असलेलो नो देवा बरोबर कोण असलेलो? हा? कोण आहलेलो? देव एकलो आहलो? लेट अस म्हणला त्याने. अस म्हणटोरेच आणि कोण असलेलो नो? कोण असलेलो? हा? Jesus, Holy Spirit. That time Jesus was there with Abba Father. And it is, we'll go to later on that, John, 1 John it says. So it was in the beginning also, Jesus was with Abba Father when it created the whole universe. Praise Jesus. And it said, let us make humankind in our image. कोणा image हो? आता आम्ही कोणा भाशेन सांगाय म्हाका? आम्ही देव न्हू, पण आम्ही देवा भाशेन ह्या संवसारांक ताणें रचला. वय काय न्हू? सगळे एक एक एकल्याक आमकां ताजे भाशेन ताणें रचला. ओके? हीज लायकलीनेस. अँड ही सेड, लेट देम हॅव डोमिनियन. वय काय न्हू? आमकां दिला न्हू? देवाच्यान इंटरफियर जावंक जाता आतां आमकां दिलो थिंगा? सांगाय म्हाका? ताणें आमकां दिला सगल्यांक. ताका लागून आमच्या उतरांचेर पदवी आहा. एक एक उतर तुमी उलयताय आनी दुसऱ्या कडेन सांगताय ती. तुवें सांगलें आतां मॅथ्यू 18:19 20 म्हणल्यार दोग जाण एग्री जाल्यार आबा फादर हॅज टू एग्री. आमी हेणे तुवें आतां मागीर म्हाका सांगलें जाल्यार हांव कितें म्हणटा, ओय 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 तेशें ती अशें म्हणटाय काय न्हू? म्हणटच वी दोग जाण एग्री जालें, हेवन हॅज टू एग्री विथ दॅट. सो वी हॅव टू बी केअरफूल वॉट वी आर टॉकिंग, what we are sharing with others. So there is so much power when we talk. सोजमोली? कित्याक आमच्या उतरांक पदवी आहा ती सोजमोली? कित्याक आमी देवा भाशेन रचल्यात आनी एक एक उतराचेर आमच्या पदवी आसा. प्रे जीजस. थँक यू जीजस. सो आमी कितें उलयताय तेका तेजेर आमी कितें उलयता चिंतून उलोवंक जाय. कितें अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड वी कॅन एग्री. इफ इट इज नॉट अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड वी शुड नॉट एग्री विथ वन अनादर. ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज एवरी वर्ड हॅज अ पावर. बिकॉज आतां देव कांय करूंक येवचो ना. देवान सगलें केलें. समजलें? सगलें देवान कोन्न जालें. फिनिश. बिकॉज जीजस वील ओनली कम टू टेक अस. ही हॅज डन एवरीथिंग. ताणें लॉज आमचे पासत हें केली. ताणें गरीबसाण 2 Corinthians 8:9 म्हणटा, ही बिकेम पुअर टू मेक अस रिच. आनी सगलें कोण ताणें म्हणलें फिनिश. इट्स ऑलरेडी डन. वी हॅव टू टेक इट बाय फेथ. आमी देव न्हू, पूण आमी देवा भाशेन ह्या संवसारांक रचल्यात आमकां एक एकल्याक. आतां सोजमलें कित्याक लागून त्या उतरांक पदवी आहा ती आमी कितें उलयताय ती? आमी कितें कोत्ताय, एक कितें जालें वयताय दुसऱ्याक सांगताय आनी दुसरो मागीर म्हणटा वय एग्री जाता. वय काय न्हू? सो आमच्या उतरांक पदवी आहा ते भयणीन सांगला प्रोवर्ब 18:21, लायफ एंड डेथ तुज्या जिबेर आसा. तुज्या देव कांय करूंक येवचो ना. देवान सगलें. यू हॅव टू टेक इट. प्रे जीजस. आतां हे उतराचेर मातसो हें दवरात. लायफ एंड डेथ इन युअर टंग. सो हेजेर ना, दुसऱ्यांचेर ना. Each one has that. Okay? एक एकल्याच्या जिबेचेर आसा ती पदवी. प्रे जीजस. सो एक एक उतर तुमी उलयतात तेन्ना चिंतात पयलें हे अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड आसा काय ना ते. आमकां एक गोंयकारांक संवय न्हू पाड पोडटे जे म्हणटाय कितेंय जाल्यार न्हू तो देंवचार कसो म्हणटाय न्हू भुरग्यांक लागून देंवचार असो म्हणटाय काय ना सांगाय म्हाका. अंडरस्टँडींग ना म्हणून म्हणटात. हांवूय म्हणना हें म्हणना पूण आमकां खबर ना न्हू. आमी त्या भुरग्याचेर कन्फ्युज कोत्ताय देंवचार असो म्हूण. भुरगो आयकना म्हणटात. भुरगो हें कोत्ता तें कोत्ता. आमच्या उतरांचेर पदवी आसा एक एकल्याक. सोजमोली आतां आमी म्हणटाय भुरगीं आयकना, घोव आयकना. कित्याक? आमी कितें उलयताय? भावार्थाचीं उतरां उलयताय काय मोरनाचीं उतरां उलयताय? सोजमोलें? प्रे जीजस. बिकॉज ताका लागून एक एक उतरां आमकां म्हणटा आमी रोजार कोत्ताय पळय पूण हुंचीं उतरां कोत्ताय. जेजू त्या भयणीन एक्सप्लेन केला मार्क 11:20-25 केला काय ना? सोजमोला तें न्हू. हांगला कितें सांग तुज्या दोंगराक
जेजू आतां करूं कांय येवचो ना, जेजून सगळें केलें, जेजू आमकां व्हरोंक येतलो. ताणें म्हणल्यार सांग तुज्या दोंगराक, एक एकल्याक सांगला, वय काय न्हू, प्रे जीजस. सो एक एकल्याक पदवी आसा, तुमच्या हातींत आसा. आमी म्हणटाय देव करतलो म्हण, देवान सगळें केलें. ओके, प्रे जीजस. Okay, now can we go to John 14:23? Thank you, Jesus. Yeah, 14:23. Answered and said unto him, Jesus answered and said unto him. Yeah. If a man love me, If a man love, आम्ही सगळे लव करताय न्हू जेजूक, ओय काय न्हू, सगळी मोग करताय जेजूचो. सो आयकाय जेजू कितें सांगतो. he will keep my words He will keep my words. कितें सांगता, तूं म्हजो मोग करता जाल्यार तूं म्हजें उतर राखतलो म्हणटा, वय काय न्हू, दवरतलो म्हणटा. and my Father And my Father will love him, will love him, and we will come unto him, and he will come unto him, and make our abode with him. and make a, that is in others, make a home within is there. Okay, so he said, now आता आमकां भिरांत आसा सांगाय, कोण भितर आसा तुमचे भितर. हे उतर कितें सांगता, तूं जेजू सांगता तूं म्हजो मोग करता जाल्यार तूं म्हजो उतर सांबाळटलो म्हणटा. उतर खंयचें, हें देवाचें उतर, वय काय न्हू. आ वय सजमले, देवाचें उतर म्हणटा तूं सांबाळटलो म्हणटा, तूं म्हजो मोग करता जाल्यार. आनी म्हणटा हांव you all have it. No, yeah, that baby is having asthma problem. We can just have finished with her. Yeah. Yes. Sister, we will pray for them and for you also. Come. 1 minute. Yes. Let her pray and then okay. तुका हे म्हणटा न्हू स्पॉन्डिलायझर, या हिंगा यो. Come. Come here. You come. Who want to do the healing? कोणाक करूंक जाय हें healing? तें कितें आहा? You do it. Okay? Now आतां जेजू बरो करतलो बाय. God will heal you. Heal you? Yeah? Jesus has already healed you. Okay? Because 1 Peter 2:24 says that Jesus has already healed you. Okay? That you have to believe it. Okay? Now you know, Flory, that Mark 16 we explained. Yeah. Yes or no? You know that when we lay hands on the sick, they will recover. That authority is given to you. Yeah. Okay? Now, in that authority, you are laying hand on this baby. Okay? And you are commanding that spirit. What is the problem you said? Asthma. Yeah, asthma problem. You will command it to, that is along with the, you will say Mark 11:20-25. Have faith. Okay? Yeah. Say to the mountain. Okay? You will say it. Okay? You say and then I'll repeat. So say, thank you, Lord Thank Jesus. you, Lord Jesus. You have given me the authority You have given me the authority to walk on snake, scorpion, to walk on snakes and scorpions, over all the power of the enemy. over all the power of the enemy. And Lord, you said, And Lord, you said, Mark 16, Mark 16, believers are given power believers are given power to perform miracles, signs and wonders. to perform miracles, signs and wonders. wonders. And when we lay hands on the sick, And when we lay hands on the sick, they will recover. they will recover. Right now, Right now, Lord,
Lord, I'm laying my hand I'm laying my hand on this baby. on this baby. And Lord, you said in Mark 11, And Lord, you said in Mark 11, 22 22 to 24 to 24 to say to the mountain. to say to the mountain. And I'm speaking to this mountain And I'm speaking to this mountain of asthma, of asthma. go and fall into sea. Go into the sea and fall into the sea. And do not come back to this child. And do not come back into this child. Lord, Lord, you have given me this authority. you have given me this authority. And I'm speaking to this asthma problem. And I'm speaking to this asthma problem. Go, you will never come back to this child. Go, you will never come back to this child. And thank you, Lord Jesus, And thank you, Lord Jesus, for this creative miracle. for this creative Her miracle. lungs are perfect. Her lungs are perfect. Every organ in this child is perfect. Every organ in this child is perfect. In Jesus' name, In Jesus' name, we prayed. we pray. Amen. Amen. Okay? It's gone. Now for this one. Okay? Yeah. See, imagine Jesus on the cross. You don't see anything. She will see that. Okay? And you have to believe. Jesus bora kottolo toka. He will heal you. Yes, already. Huh? I'm healed. You are already healed. You believe that, no? Yes. See Jesus on the cross. Jesus on the cross. You don't. Pain is there. Yes. Okay, pain is there, no? Pain is there, no? Yes. Okay. Close your eyes, see Jesus on the cross. You don't say anything, listen to what she is saying, okay? Okay? You say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As I lay hands, What's the name, Baba? Maria. Maria. as I lay hands on Maria, As I lay hands on Maria, you have given me the authority you have given me the authority to speak to speak this mountain to this mountain of spondylitis. of spondylitis. I command you I command you to leave right now. to leave right now. In the name of In the Jesus, name of Jesus. I command you I command you to leave to leave right now. right now From the bottom. from the bottom. Right now. Go and Right fall into now, sea. go and fall into the I sea. command you to leave. I command you to leave In the name of in the Jesus. name of Jesus. Lord, Lord, your word said, your word said, 1 Peter 2:24, 1 Peter 2:24, you bore her sins you bore her sins in your body in your body on the cross, on the cross, so that she might die to sin so that Maria might die to sin and live for righteousness. and live for righteousness. By your wounds, By your wounds, she is Lord, completely healed. that Maria is completely healed. Thank you, Jesus, for this creative miracle. Thank you, Lord Jesus, for this creative miracle. In Jesus' name, I prayed. In Jesus' name Move the I neck. pray. Move the neck. Amen. Pain is there Become less. again. Less or what is the what? Become less, much less than before. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Just close your eyes. Yeah. Just close your eyes and see Jesus on the cross. Kanara Baba, Sikanara. Yes, praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Baba Kariya Okara Command. Mama Sikara Thank you, Papa Jesus. Lala Aspia Baba. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say thank you, Praise Jesus. Jesus. Say, Hallelujah. Maria, say thank you, Jesus. Thank you. Say Maria, thank you, Jesus. By Praise your you, wounds, Jesus. By your wounds. I'm completely healed. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Your anointing is Jesus. flowing and Thank you, destroying every Jesus. yoke of the devil. Thank you, Jesus. Thank you, By your Jesus. wounds, By your wounds. I'm completely healed. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, By your Jesus. wounds, I'm completely healed. Thank you, Jesus. By your By wounds, your wounds, I'm complete. thank you, Jesus, Lord. Thank Thank you, you. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wounds, Sikara I'm Baba. completely healed. Sikana Thank you, Baba. Jesus. By your wounds, Baba. I'm completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Check now. Pain? No pain. Keep your hand up and check. No, lick. Up. Hands both up. You could not do both. Now, Yeah, whatever like was difficult, you do. Bend down, bend down. Bend down. bend down. Everything check. You were going giddy, right? Earlier. Now bend down. Bend down. Go down completely. There's nothing there. Nothing, Nothing there. is there. Don't take Nothing. fear. Yeah. God has not given us the Yeah, spirit of already fear. you are You're completely healed. completely healed. Praise God. Praise God. Thank you, You Jesus. are already healed. Okay. Jesus loves you, my dear. Okay. Okay. Jesus loves you. Thank you. Yeah. Yes. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you. Yeah. Yeah. Praise God. Now, what we did anything.
Huh? Only word of God, right? Praise Jesus. See this authority, each one has that. Understood? Huh? She was talking there that all what doctors report, right? What doctors said. Huh? Yes or no? Nothing. The word of God has so much power. You have to only believe and confess. We saw the signs no here now. माय सारखे हांवें दिमी आयली रोजार केलें जेजू बरो कर म्हणलें आं काय देवा उतर उचार केलें वय काय न्हू आं आं देवा उतराक इतली पदवी आसा आनी आमी आतां म्हणलो आमी कितें जॉन 14 वाचतालीं 14:23 he said if you love me you'll obey my word this word we have to obey and when he said if you obey my word abba father will love you okay काय न्हू abba father will love you and we will come and dwell in you so आता जेजू होली स्पिरिट and abba father आमचे भितर रावता जाल्यार दुयेंस आसतलें आं सांगाय म्हाका ओय दुयेंसाक जागो आहा कॅन्सराक जागो आसा आं पेनिंग जागो आहा आं प्रे जीसस sickness has power over us when Jesus Holy Spirit is dwelling inside in us. So is there any evil can happen in us? Huh? This body is Jesus is dwelling. Holy Spirit is dwelling in us. And above other, if the word सांगता हांव कांय सांगना म्हजें कांय सांगना सोजमोला प्रे जीसस थँक यू जीसस नाव तुका दिसता ते पेनिंग तुमच्या दिम्यांक हार्टींक उत्तोली ती पयली तुका सोजमोलें आं आं सोजमो येयला न्हू आं जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान आसता आनी आमी तोंडान उच्चारतात इतली पदवी आसा देवाचें उतर आमी जेजू कोर कोर म्हणटाय जेजू तूं म्हाका बर कोर आनी जेजू मागे बर कोत्तोलोच म्हणटाय आनी जायतीं जाण म्हणटाय जेजून सोंसला न्हू म्हाका सोंसूंक कितें जाला म्हणटाय न्हू आमी आं जेजून सोंसलें न्हू हांवूय सोंसता आतां जेजूक लागून हांवूय सोदतां जाल्यार जेजू मरो कित्याक जाय खुर्सार आमचे पासत आमी जेजूक लागून सोंसता जाल्यार आं अंडरस्टूड आं सोजमोला माय आं सोजमोला हांव म्हणटाय न्हू जेजून इतलें सोंसलां एक केस आहलोली ती कितें सांगताली जाण तूं व्हील चॅरार येयलोली ती तें एक भुरगें व्हील चॅरार येयलोलें युकेसान पूण तें कितें सांगतालें I know I am suffering is nothing. Jesus has suffered so much for me. Every time ते पूण जेन्ना तेका अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें सोजमोणी मेळ्ळी तें पोत तें गेलें पांयांनी व्हीलचॅरार येयलो तें जेन्ना हे उतराची सोजमोणी मेळ्ळी जेजून सगळें कोण सांगलें फिनिश इट्स ओवर वी हॅव टू टेक इट बाय फेथ प्रे जीसस सो आनी फेथ म्हणल्यार कितें फेथ म्हणल्यार कितें Hebrew 11. Yeah, I'll just take another two scriptures. Hebrew 11, 1. Atlantis. Faith is the substance of things hoped for. Faith is a substance, things hoped for. The evidence of things not seen. Evidence of the things not seen. Magid? For by it the elders Oh, no, enough. Not seen, what that is called faith. Faith म्हणल्यार कितें तुका दिसती पडना त्यो वस्तू त्यो घडल्यो म्हूण तूं मानून घेता म्हूण तेका ताका फेथ म्हणटात वय काय न्हू आतां ते बायलेचेर आमी कितें व्हडलें प्रेयर केला वय ना ओन्ली वी यूज द वर्ड ऑफ गॉड आनी ऑथॉरिटी मार्क 16 थंय आमकां ऑथॉरिटी दिला ती यूज केला त्या मारियाचेर वय काय न्हू आं आतां तुमी वयतली न्हू दुसऱ्या बगलेक ह्या ऑथॉरिटी घेवन देवाच्या उतराचेर
काय म्हणटली तूं प्रे कर म्हाका आ तुमकां आहा न्हू एक एकल्याक ऑथॉरिटी वचोन प्रे करूं प्रे जीसस आनीक तीन थर्ड वाच थर्ड थँक्यू जीसस Through faith, we understand that the words were framed by the word of God. कितें सांगता अगेन सेट Through faith, थ्रू फेथ we understand वी अंडरस्टँड that the world that the world were framed were framed by the word by the word of God. of God, word of God, by the word of God. Whole universe was framed by the word of God. And six what? Same one, six. So that things which are seen were not made of things which do not appear. सो देवाच्या उतराचेर सगल्यो वस्तू घडून आयल्या दिश्टी पडनासले काळोख आसलो फॉर्मलेस आसले पूण देवान ते भावार्थान उतरां उलयला आनी तें घडलां मागीर सोवी बोल वाच सिक्स या सिक्स सिक्स यू रीड 6:1. या But without faith, it is impossible to please Him. विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल आमी कितें म्हणटाय रोजार रोजाराचेर आहा काय फेथाचेर आहा आमी म्हणटा आमी रोजार कोत्ता कांय जायना कित्याक लागून डावट एक सायडी रोजार कोत्ताय दुसरे सायडी भिरांत आसा तें जातोलें काय ना वय काय न्हू सो दॅट्स इट विदाउट फेथ वी कॅनॉट प्लीज गॉड रीड इट अगेन द फुल स्क्रिप्चर 6 But बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल आमच्या प्रेयराचेर काय फेथाचेर आसा आमी म्हणटा हांव रोजार कोत्ता कांय जायना कित्याक लागून जायना आमकां भावार्थ ना मागीर to please Him, for To he please that Him. come या to God To God must believe must believe that He is, he is and now He is a rewarder and he is the rewarder कोणाक रिवॉर्ड मेळटा ओनली द पीपल हू हॅव द फेथ मागीर of them that diligently seek Him. कोण ताका सोदतात ती आमी कितें कोत्ताय प्रेयर केलें एक वर प्रेयर केलें मागीर काबार बुक बायबल बॉन सायडीन आतां आनी प्रेयर नाका आतां दिसभर चिंतताय कितें तेणें कितें म्हणलां बॉडी दुखता पेन दुखता मान दुखता सगलें आनी सांगताय जाण मुगो मगे एस जाला मगे तेच जाला वय काय न्हू कितलें रोजार कोत्ता हांव कोत्ता रोजार दिसभर रोजार कोत्ता पूण कांय जायना देवाचें उतर खंय उलयता आमी उलयता भावार्थ खंय आसा भावार्थ ना जाल्यार कांयच जावचें ना भावार्था विरें कांय ना कित्याक इफिशियन 2:8 वाच आमी पयलें कितें म्हणटालीं आमचें सगलें काम हांवें सगलें बरें केलां बरें जातलें सगलें हांवें कोणाक वायट केलें ना कांय मुगे वायट जावचें ना वय काय न्हू लॉस सगलें पूण चोय हें एफिशियन 2:8 थँक्यू जीसस For by grace are yet saved, for by grace are you saved through faith, थ्रू फेथ and that not of yourselves, मागीर फुडें वाच which is the gift of God, it is a free gift for us each one of us understood मागीर मुखार वच not of works, Ah. lest any man should boast. Praise God. Thank you, Jesus. What they repeat code? 6 6. from 8. Yeah. For by grace, By grace. It is a grace. आणि grace म्हळ्यार कितें? It is God's grace for us. Yes or no? yes, It's grace He has given to us. Okay? By His grace, we are righteousness with God. And we can do all the things through Christ. Yes or no? His grace that is for us. होय काय नो आमची रोजारां काय आमची फास्टिंग आमचे गुड वर्क्स होय आमचे गुड वर्क्स कितें बाय हीज ग्रेस एंड थ्रू फेथ मागीर मुखार वाच तो 9th one not of works, not of works lest
any man should boast. हांव म्हणटा हांव कोत्ता हांव हें कोत्ता हांव तें कोत्ता हांव हेक दितां तेक दितां हें काम कोत्ता हें बरें कोत्ता हांव कोणा वायट कोन्ना पूण कितलें आमी देवाचें उतर उलयतात आमच्या जिवितांत नॉट ओन्ली युअर गुड वर्क्स वील हेल्प अस द वर्ड ऑफ गॉड सजमी येयला हय सजमणी मेळ्ळा उतराची देवाच्या हय काय न्हू प्रे जीजस कित्याक हांव कित्याक लागून सांगता की आय नो बिकॉज आय वॉज ऑलरेडी ओनली प्रेयिंग कितलें प्रेयर करतालें तें नको दीस भर 24/7 प्रेयरांकूच कितलें रिट्रीट केलें म्हूण म्हाका खबर नाय पूण जेन्ना म्हाका अंडरस्टँडींग मेळ्ळें न्हू हांव दुबय युनिवर्सिटी काम करता थिंगा 3 म्हजो टायम आसलेलो डिवायन मसी करपाचो आनीक हांव ती अरेबिक युनिवर्सिटी म्हणटकच तुज्यांनी वचोन उदकें प्रेयर करूंक जायना आसलो थिंगा मुस्लीम कंट्री म्हणटकच हांव टॉयलेटांत वचोन टिश्यू पेपर घान थिंगा दिमी घान डिवायन मसी करतालें बिकॉज दॅट 3 o'clock टायम म्हाका मिस करूंक जायना आसलेलो कोण येयलो त्या टायमार हांव मागीर लागलें ओंजोंक हांव हें टायम नासलो म्हणटा एका ह्या टायमार येयलें मुगेलें रोजार करपाचें अशी हांव आय वॉज टू गेट यू नो so much really I used to get irritated that time was given to the Lord I was thinking आणि त्या मनशाक आनी वयल्यान डिले करतालें कितें डॉक्युमेंट जाय जाल्यार लागून दॅट वॉज माय नेचर बिकॉज मुगे टायम म्हणल्यार तो 3 म्हणल्यार 3कूच करूंक जाय 5 मिनटां दिसता जायना कायदो हय मुगे तो कायदो करूंक आनी कितें 9 टायम ते डिवायन मसी आय एम नॉट सेइंग वी ऑल डोंट डू इट बट द थिंग इज आय यूज्ड टू गेट इरिटेटेड विथ दॅट इफ आय डोंट गेट do that because I was getting upset with the person who need the help. Pray Jesus, but that is not, God is not telling us that. So that is a wrong way of praying. Because understanding नाहलो न्हू देवाच्या उतराचेर कितें ना हांव जायना तें म्हणना तूं सोजमोलें ना हांव कितें सांगता तें हांव म्हणटालें म्हज्या जिवितांत 3 तर म्हाका करूंक मेळना न्हू जाल्यार हांव चाळवतालें जाल्यार जालें कोण म्हाका थिंगा गरजेक येयला आनी हांव डिवायन मसी करपाक मेळना म्हूण हांव तेजेर चाळवतां सारकें तें सारकें न्हू मुगे काम हांव ड्युटी आय हॅव टू पे दे आर पेयींग फॉर मी दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट हांव थिंगा एक स्क्रिप्चर घेवन वाचत रावलें न्हू सो ते टायमार ते टायम तर म्हाका दिवंक मेळना हांव चाळवतालें देवान तेच सांगलें म्हाका टायम अमकोच दवर म्हूण सांगला खंयच्याय टायमार म्हज्यानी बिकॉज जोशुआ 1:8 ताणें सांगला न्हू जोशुआ 1:8 कितें सांगला मेडिटेट स्टडी डे एंड नाईट आमी देखून नासलोली न्हू प्रे जीजस सो देखा तें सांगता तुका आय एम नॉट सेइंग दीस टायम बिकॉज वॉट आय वॉज गोईंग थ्रू कळ्ळें तुका हें हांव म्हजें सांगता हय हय हांव तें सांगता हांव तेश कोत्तालें कित्याक देवा उतराचेर भावार दवरना आसलेलें मुगे ते प्रेयराचेर हांव कोत्तां मुगे लॉज हांव कोत्तां म्हूण कळ्ळें तुका म्हजे तो टायम गरजेचो आहलो तें म्हजें हें सांग तुका आय एम नॉट सेइंग दॅट इज रॉंग फॉर यू ऑल एनीथींग लायक दॅट आय एम नॉट टॉकिंग अगेन्स्ट एनीथींग बट वॉट आय वॉज डुईंग माय बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रेयर कळ्ळें तुका इवन 7 तर बाब घरांक येयना जालें पडलें तेगेल्यान 2 7 o'clock म्हणजे देवा हें 7 भितर सरोंक जाय घरांक हें आमगेलो रूल आसलेलो बाबा तर लॉंग स्लीव्स घाल मिसाक येना तूं मिसाक येनाका घरा बस हांव नासलेलें ताका दॅट इवन दुबय बाब सांगतालो मामा ऑल आर कमिंग विथ शॉर्ट पॅन्ट एंड टी शर्ट एंड यू आर पुटींग मी विथ लॉंग पॅन्ट एंड पूण हांव सांगतालें आमकां ते भाशेन ट्रेन करून हाडला वय काय न्हू आम गोंयकारां न्हू फॉर्मल वचोंक जाय मिसाक वयता जाल्यार सिस्टमॅटीक नाजाल्यार आमी वचनाय लॉंग स्लीव पूण तो म्हणटा ना मामा हांव म्हणटा ना तुवें भुरगीं वचो तूं वचचो ना रियली आय टॉर्चर्ड माय चायल्ड फॉर दीस रिलिजियस स्पिरीट रियली पूण जेन्ना म्हाका अंडरस्टँडींग मेळ्ळें ह्या उतराचेर नाव न्हू गॉड इज नॉट जजींग ऑन आवर क्लोथ्स योर हार्ट मेन थिंग हांव हें कित्याक सांगता हें हांव एक्सपिरियन्स केला म्हूण तुमकां सांगता एंड नाव आय अंडरस्टूड द वर्ड कित्याक देवान कितें सांगलां आतां जॉन 14 तुवांला इफ यू ओबे माय इफ यू लव मी यू ओबे माय टिचींग एंड आय वील कम एंड ड्वेल इन यू सो जेजू होली स्पिरीट पवित्र आत्मा तुमचे भितर आसा ताका लागून सांगता अंडरस्टूड हांवें म्हजें एक्सपिरियन्स हांवें तें रिलिजियस लायफ आनी हेजे मदें तुमकां सांगलां ताका लागून हांव कोणाक जज करना ओर एनी बट वॉट आय हॅव गॉन थ्रू दॅट इज माय एक्सपिरियन्स
पहिले येदेशें कितें फास्टींग करतालें 3 दीस हांवें फास्टींग केला विदाउट वॉटर कांय नासतना तेसलें दॅट वॉज बिकॉज प्रॉब्लम आहलोली म्हण न्हू पूण म्हाका आय वॉज लॉंगींग फॉर दॅट रिलेशनशीप पयलीं कितें जातालें आय थिंक वेन आय वॉज कंटिन्यू प्रेईंग द पाम हें जातालें बर्निंग सॅन्स मागीर तें वर्डाक उतर तें कांय ना आतां आमकां तें आसूं ओ नासूं दॅट इज नॉट वी आर नॉट इंटरेस्टेड वी नो द वर्ड अँड वर्ड हॅज सेट अस फ्री प्रेज जीसस अंडरस्टूड बिकॉज आमी कितें म्हणटाय आवय म्हाका तें फिलींग जावं जाय ना जाल्यार कितें देवा आयज देव म्हजे बगले लागीं येयल ना I used to feel that really. Before I used to feel that there should be feelings like cool air येवपा जाय, that goosebumps येवपा जाय. तेन्नाच आमी स्वत म्हणटा देव आतां म्हजे बगलेक आहा, आतां तो प्रेयर तो आयकोता म्हजें. हें म्हणटालीं काय ना. आमी जाय जाण म्हणटाय न्हू आतां कांय जायना म्हाका म्हणल्यार नो नाव देर इज नो प्रेयर बट बिलिव्हिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड. Understanding the word of God, meditating the word of God, and I saw so many changes in my life. That's the reason I know this word. Because पहिले हांव आहलोलें देवा हितून आहलें पूण कितें फकत बायबल दितालें नॉन बिलिवर्सांक जायते जाणां आनी मिरेकल जाल नाय न्हू जालाय पूण कितें begging prayer, that is a mercy from God for us. Praise Jesus. So you have anyone has any questions? After that brother Jude will take and then we'll take a healing. कोणाकूय कितें I Thank you, Jesus. Praise God. आणि एक टेस्टिमनी उगडास केलें म्हण एक टेस्टिमनी सांगता ओके आय लव टू कूक म्हाका रांदपाक बरें दिसता सारकें आनीक आनी सदां बरें गोवा लागून येयली ती टॉपीक प्रेज जीसस आय वॉज नो रांदप म्हळ्यार सगलो लोक एप्रिशिएट करता गॉवानी एप्रिशिएट करप म्हळ्यार यू फील लायक दॅट डिफरंट नो सो केन्ना विचारलें बरें जालें हय बरें जालें सदांचें बरें जाता तुगेलें यूज टू शेअर दीस टू मी ओके So one day what happened, I prepared, it was in Dubai, I prepared the biryani, it was what he liked because he don't like oily. So I prepared exactly what he wanted and I served because 12:30 he used to come for the lunch. So I serve everything and I was expecting from him the praises. So I wanted to hear from him that, biryani bari zal to geli, that prawns biryani, I still remember that. And the thoughts were coming, so एक उतरलो गो म्हणल्यार हांवें कितली बरें करून ताका जाय तशी केला बिरयानी आनी तो एक उतरलो एप्रिशिएट द थॉट्स वे कमिंग टू मी बट आय सेड ऑलवेज आय से होली स्पिरिट बी विथ मी वेन एवर आय एम कुकिंग बट आय टोल्ड दॅट थॉट्स आय सेड ना म्हाका तेणें कितें म्हणूं जाय आय नो आय डिड इट बेस्ट बिकॉज होली स्पिरिट वॉज विथ मी सो आय सेड इट इज बेस्ट ओके इन दॅट ही सेड रायताक मीठ घायला न्हू मीठ उणी जाला न्हू I was about to open my mouth, but I controlled. I said, no, meat na. I went in the kitchen, I brought and gave it. And then he started praising my biryani. Okay? See, if I opened my mouth on that salt issue, okay? And I said, oh, tum biryani, on the calorie, no? If normally we'll say, no, tum biryani was jalti kai munna, meat unalate. So I didn't see anything. I went there and I brought the salt. I still remember that, okay, that's incident. So when I started, he started praising and thanking me on that biryani. Because as a woman, we wanted, no? He said, always is your good. So no, I said I was fighting that battle inside. Sometimes, because, see, as a woman, we want the praise, right? So most of the time, what we reacting on the situation. Called ka? बिर्याणी हाताने समजलं मुझे भाई बस बिरयानी Thank you, Jesus. See how Holy Spirit lead us to the biryani. See, that is the thing. See how Holy Spirit led me to this biryani. See, he knows now what is. Praise God. Thank you, Jesus.
Yes. So, thank you. So, most of the women we need, no, unmarried, हमें onzo लगता है, no. Now we are in the world. What? Praise God. Thank you, Jesus. Yeah, we wanted no praises from our husbands. Yes. So praise God. Thank you, Jesus. So every time, whenever I asked, he said, "No, Sadhan to get bored at no. Kitan sangvat to ka." So, but as a woman, we. So praise God. Thank you, Jesus. The Holy Spirit knows that, no. So you all were discussing that. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay. I will say a small prayer. Okay. Praise God. Thank you, Jesus. Abba Father, we thank you and praise you for this wonderful time, Lord. Thank you for blessing us. Thank you, Lord, for blessing each one of us who are gathered here, Lord. Thank you, Lord, for using me, Brother Jude, Sharon, and Anisha, Lord. Thank you for, Lord, using us to use your word, Lord. Such a wonderful time we had this with this family, Lord. Thank you, Lord Jesus, as we have shared the word, Lord. You are taking complete control over each one of us, Lord. They will reach out, Lord, and go and share your word to others, Lord. This is our heart desires, Lord, so that others will also benefit with this word, Lord, which you have done in our life, Lord. And thank you, Lord, for the signs and wonders you have already done in their life, Lord. Thank you, Lord Jesus, as Brother Jude is taking over this session, Lord. Lord, we know that now signs and wonders will happen the next session, Lord. And thank you, Lord. Thank you for anointing each one of us, Lord, and anointing everyone, Lord. And thank you for this house they have opened to us, Lord. For I thank and praise, Lord, that you have given, Lord, John and Flory into our life also to share this word, Lord. They have opened their house, Lord, and they will be blessed and blessing for the nations, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this creative miracle, Lord, in their life, Lord. Their children are blessed and blessing for the nations, Lord. Thank you, Jesus, Lord. They will not lack anything in their life, Lord, because you have provided them everything, Lord, because you are their source, Lord. In Jesus' name we prayed. Amen, amen, amen.